नमस्कार. आयच्या ह्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. एवरी डे आमकां नवी केसीस मेळटात, नवी एरियास मेळटात आनी त्याच बरोबर एक गजालीचो हुस्को जाता की सरकारान सडनली जी ब्रिफिंग्स आशिल्ली ती ब्रिफिंग्सच बंद केल्या. कित्याक बंद केल्यात खबर ना. एक आठवडो जालो. म्हाका याद जाता लास्ट ब्रिफींग हें फाटल्या शेनवाराक जाल्लें. आज 8 दीस जाले, अजून पर्यंत परत ब्रिफींग जाल्ली ना. मदीक मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद जर घेतली जाल्यार मुख्यमंत्री आंकडे सांगता, ना जाल्यार रातीन बुलेटीन येता ताजी वाट पळोवची पडटा. प्रशासन एक जे लोकां कडेन डायरेक्टली उलयतालें, सरकार जे लोकांक सांगतालें आपूण ऑन ग्रावंड कितें करता म्हूण, तें ह्या पुराय सप्तकभर बंद जालां. कित्याक बंद जालां हें करपा फाटलो हेतू कितें, कित्याक तुमी फेस करनात, म्हाका दिसता हे सगळे प्रश्न सगळ्या गोंयकारांच्या मनात आसतले. आनी आयची ही अपडेट घेवन आमी तुमचे म्हऱ्यांत आयल्यात. हांव सगळ्यांत पयलीं सगळे गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जाल्यात. सगळ्यांत पयलीं हांव वता महेश घाडी, आमचो सिनियर रिपोर्टर, हेल्थाची अपडेट घेवन. आनी थंयच्यान आमी मुखार या. आज आमचे बरोबर क्रायमाचे कांय अपडेट्स आसात, विच आर मेजर अपडेट्स. ह्यो सगळ्यो अपडेट्स घेवन आमी फुडलें अर्दवर तुमकां गोंयभर कितें चल्लां हाजो एक नियाळ दितले. महेश, कितें आहा आयची अपडेट? तुजे कडच्यान सुरवात. प्रमोद, तुवें आतां जशें म्हटलां की हेल्थ ब्रिफींग ही बंद जाली. सो हेल्थ ब्रिफींग बंद जाल्ल्या कारणान एक म्हणजे लोकांक आमी सांगूंक शकना की एक्झॅक्ट कितें चल्लां तें. आमकां जी म्हायती मेळटा, जे आमचे सोर्सीस सांगतात, कितें सांगतात, थ्रू आमी ती म्हायती लोकां मेरेन व्हरता. सो एक एकदां कितें जाता, चुकोवन कितें एक नंबर बीन चुकत म्हणून भंय दिसता. सो लोकांक एक्झॅक्ट आमकां आंकडो सांगपाकूय मेळना. आनी इवन खंयची आतां ती बुलेटीन जो येता, मिडिया बुलेटीन, तो असो लेट येता, खूब लेट येता. सो त्या खातीर आनीक प्रॉब्लम जाला. आतां आमी पळयल्यात की काल मेरेन 667 केसीस हे सध्या एक्टीव आसात. आनी दिसान दीस 40 केसी आमकां मेळटात, एक दिसा 30 मेळटात, अशे दिसान दीस केसी मेळत आसा. आनी केसी मेळपाचें प्रमाण आतां फकत मंगूर हिलूच ना, जाल्यार सगळे पुराय गोंयभर मेळटा. म्हणजे ते सावथ असो नाल्यार नॉर्थ असो. इवन आतां म्हापशा, गंगानगर सुद्दां थंय आतां केसी मेळपाक लागल्या. दुसरी एक बरी गजाल सांगपाची म्हणजे जे कोवीड हॉस्पिटल आसा, थंय 85 जे पेशंट आमी ताका म्हणटात, तांकां मायल्ड सिम्पटम्स आसात. म्हणजे थंडी आनी जोर इतलो जाता तांकां, आनी व्हडलेशे म्हणजे सामके हुस्को करी सारके तांकां सिम्पटम्स अशें कांय ना. आनी तातूंतले 85तले अशे 7-8 जे लोक पेशंट आसात जांकां बिकॉज ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन तेंची मातशी हेल्थ तांकां चड तेंची काळजी घेवची पडटा. सो आतां जर हांव अशें म्हणत की 667 जे केसीस आहात तातूंतले जस्ट 85 हेंकां सिम्पटम आसात, आनी उरिल्ले बाकी सगळे अनसिम्पटमॅटीक पेशंट जांकां 9 दीस तेंची सारकी तांकां कोवीड केअर सेंटरान तांचेर तांकां पळोवप येतलें. आनी तांकां तेंची सारकी थंय कोवीड केअर सेंटरान तांकां जस्ट दवरतात की तांकां व्हडलीशी कांय वखदां बीन दिनात ते, जस्ट की तो व्हायरस दुसऱ्या जाग्यार स्प्रेड जावंक ना म्हणून दवरतात. 9 दिसान जर तांकां कांयच सिम्पटम्स ना जाल्यार तांकां डिस्चार्ज केलें वता एज पर आतां तेंचे जे कितें आहा तें. आनी आतां आमी अशें एकच सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट 9 दिसांनी जेन्ना डिस्चार्ज करतात, एक गजाल आशिल्ली की तांकां डिस्चार्ज करतना सिम्पटम्स नात जाल्यार नेगेटीव टेस्ट आसा येता मेरेन रावची नात. बिफोर देअर टेस्ट इज नेगेटीव तांकां डिस्चार्ज करतले. सद्याक तांची डिस्चार्ज करतना पॉझिटिव्ह आसात काय नेगेटीव्ह आसात ही टेस्ट जाता काय 9 दीस सिम्पटम्स ना म्हणटा तांकां डायरेक्ट घर धाडटात? एज पर आतां जे न्यू जे गायडलायन्स आयले, आमी ती सुप्रीम कोर्टाचे उलयताले त्या प्रमाणे 9 दीस जांकां सिम्पटम्स ना, 9 दीस सारके कॉन्झिक्युटीव डेज जर ते सामके बरे आसात जाल्यार तांची टेस्ट करपाची गरज ना, अशें सुप्रीम कोर्टाचें म्हणणें आसा. पूण अजून तरी गोंयांत ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावंक ना. गोंयांत अजून एक टेस्ट करतात ते. इवन अनसिम्पटमॅटीक पेशंट जर 9 दीस बरो आसा आनी मागीर डिस्चार्ज करतना ताची एक टेस्ट करतात, ती जर नेगेटीव आयली काय मागीर ताका डिस्चार्ज करतात. या थँक्स अ लॉट महेश. आमी गरज पडल्या परत येता. हांव फोंड्या वता आतां, कारण फोंड्या जेन्ना कळ्ळें की दोनी कोवीड पेशंटांचे निमणे संस्कार हे फोंड्या जाले म्हण थंय पयलीं बोवाळ जालो. मागीर आज पालिकेची इमर्जन्सी मिटींग जाली. कितें जालें थंय, कितें ठरलें हाजेर आमी नदर मारया आनी मुखार या. कारण एक गजाल आसा, जेन्ना 2 डेथ जाल्यो, म्हाका दिसता लोकांच्या मनांत कितलेशेच प्रश्न आशिल्ले, प्रचंड संभ्रम आशिल्लो की डेड बॉडी कडच्यान संक्रमण जाता काय कितें, ट्रान्समिशन जाता काय कितें, फॅमिली मेंबर्सांक निमणे संस्कार करपाक मेळटात काय कितें, कशे करपाचे निमणे संस्कार.
सो ह्या सगळ्या गजालींचेर म्हाका दिसता आज फोंड्या चर्चाय जाल्या आनी तांणी कांय गजाली स्पश्टपणान सांगल्यात सरकाराक हाजे फुडें जर अशें कितें करपाचें आसा जाल्यार कितें करपाचें तें. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर फोंडे सावन. विवेक, कितें आहा ती अपडेट फायनली ह्या मिटिंगेक कितें ठरलें? हय प्रमोद, काल पयर जेन्ना राती कडेन हे 2 कोवीड पेशंटांक जेन्ना हाडून डेथ पेशंटांक जेन्ना हांगासर क्रिमिटोरियमान हे केले म्युनिसिपालिटीच्या क्रिमिटोरियमान, तेन्ना लोकांक ते फोटो जेन्ना व्हायरल जाले तेन्ना सगळ्या लोकांक एक भिरांत कशी येयली की हे रावता खंयचे आनी फोंड्याशें हाडून तांकां हे केले. सो रोखडेच ते म्हाका दिसता सोशल मिडियाचेर जेन्ना फोटो येयले आनी लोकां मदीं चर्चा जाली आनी हे आतां सगळ्यांक क्वेश्चनिंग करपाक जाय. चेअरपर्सन म्हणटा आमकांय काय खबर ना, कावन्सिलर वॉर्ड कावन्सिलर तोय म्हणटा आमकांय काय खबर ना. सो विशय म्हाका दिसता वेगळे कडेन पावचे परस 3 कावन्सिलर आसा काँग्रेसचे, तांणी एक अर्जंट मिटींग मागली आयज, तातडीची मिटींग, आनी ती मिटींग आयज फोंडा म्युनिसिपालिटीन जाली. सगळे कावन्सिलर प्रेझेंट आशिल्ले, प्लस चीफ ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर तोच चार्ज आहा सीओ म्हणून, आनी एमएलए आशिल्ले, आनी म्हाका दिसता जेएमसीचे डॉक्टर हजर आशिल्ले ह्या मिटिंगेक. तांणी सगळ्या कावन्सिलरांक एक्सप्लेन केले की ज्यो डेड बॉडीज आहा तेका आमी चिकले तेन्ना आमी हे करपाक गेले, क्रिमिटोरियमाक व्हरपाक गेले तेन्ना थंय लोकांचो बोवाळ आशिल्ल्या कारणान परत मोर्गांक व्हरच्या पडटली आसली बॉडी तेंची. बट ती व्हरच्या परस खंय तरी हेजो विल्हेवाट लावपाक लागून फोंड्या आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट अंडर फोंड्या क्रिमिटोरियमान हाडून आमकां ते रातोरात करचे पडले म्हणून. पण ह्या हांगा क्रिमिटोरियम केल्ल्या उपरांत तुमकां कसलोच भंय ना, कारण 3 वरां उपरांत हो जो व्हायरस आहा तो नश्ट जाता म्हणून, आनी तेच्या उपरांत सगळे सॅनिटायझेशन बीन सगळी क्रिमिटोरियम केल्ली आसा. सो तुमकां कांयच भिवपाचें प्रॉब्लम ना. म्हणजे सगळें जेन्ना एक्सप्लेन केलें तेन्ना सगळ्या कावन्सिलरांक आनी एमएलएकूय तें पटलें, आनी म्हाका दिसता खरेंच म्युनिसिपालिटी सगळ्या कावन्सिलरांनी ह्या दोनूय मनशांक श्रद्धांजली थंय दिली 2 मिनटांची हे रावन. आनी हेच्या मुखार जर समज जर त्या वाठारांचे समज पेशंट आहा ते हांगा हाडचे न्ही, आनी सपोज जर एखादी तुमकां समज जर क्रिमिटोरियम ना दुसरे कडेन हे करपाक आपल्या गांवांत ना जाल्यारूच आमी पेशंट हांगा डेड बॉडीज हांगा घेवपाक तयार आसा, अशें व्यंकटेश नायक हे चेअरपर्सनान आयज सांगलेलें आसा. प्रमोद, एक गजाल क्लियर करपाक विवेक की फक्त विरोधा खातीर विरोध न्ही, जाल्यार फोंडेकारांनी एक खूब रॅशनल स्टँड घेतला की हाडटात जाल्यार पयलीं सांगातय बी, आनी जर कोणाच्या गांवांत जर मसणभूंय ना आनी तांकां जर गरज पडटा जाल्यार फोंडेकाराचो विरोध आसचो ना, इतलें उदार मनान आयच्या मिटिंगेक सगळ्या फोंडेकारांनी सांगलां. हय करेक्ट? हय, हें तशेंच जालां. एकमतान हें डिसिजन जालां तेंचें की हेच्या फुडें समज जर अशें कितें हें जावपाचें आसा, तुमी हाडपाचें आसा जाल्यार पयलीं कळयात. पण सपोज जर मसण ना त्या गांवांत ना जाल्यारूच हांगा हाडपाक शकता अशें म्हणलां. पण काल एक म्हाका दिसता एमजीचे लिडर दीपक ढवळीकरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली काल सांजची, आनी तुमी म्हणपाक लागले ज्या कडेन तुमचे बीजेपीचे आमदार आसात जावं मंत्री आसात थंय तुमी हे मनशांक व्हेले नात मसणडीन, जाल्यार काँग्रेसचे आमदार आहात थंय तुमी कित्याक हाडून तुमी हे केलें. सो नाजाल्यार तुमी जाहीर करचें ही फोंडेची क्रिमिटोरियम आहा ती कोवीड क्रिमिटोरियम सेंटर अशें तुमी जाहीर करचें म्हणून. सो हितून मातशें राजकारणूय मदीं आयलें. प्रमोद, करेक्ट. एटलिस्ट ह्या गजालींचेर राजकारण जावपाक जायना म्हाका दिसता इतले तरी सगळे जाण मान्य करतले. हांव दिवचले वतां कारण दिवचलच्यो अपडेट्स आसात. विनायक सामंत आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आयकूं येता कारण कालच्यान खूब कडेन टेस्टींग जाल्लें, त्याच बरोबर रिपोर्टूय आज येवपाचे आशिल्ले. वॉट आर यू हियरींग दॅट? सर, सांगपाक सगळ्यात पयलीं इतलें वायट दिसता कारण इतले रिपोर्टर आपले जीव धोक्यात घालून काम करता, बट काही लोक जे आसता ग्रुपार फॉरवर्डेड मेसेज धाडटा. अशीच एक ग्रुपार मेसेज फॉरवर्ड जायत आसा कालच्यान आयज सकाळच्यान की 15 ज्यो काल टेस्टी काडलेल्यो शाळांत तितूंतल्यो 15 पॉझिटिव्ह घालता. अशें एक्चुअली काय ना, आजून तेंचो टेस्ट रिजल्ट आमचे कडेन येवंक ना. काल राती लेट शाळाचो मदलो वाडो जो आहा जंय एक पेशंट गावलो आनी ताची वायफ पॉझिटिव्ह गावली तो सील केल्लो आसा. हे शाळांतले जाले. अजून तेंचे रिपोर्ट्स जे 188 रिपोर्ट्स गेल्या तेंचे अजून रिपोर्ट्स येवंक ना. सेकंडली सांखळे काल मुजावर वाडा सील केल्लो, सॅनिटायज केल्लो. आयज थंय स्वॅब टेस्टींग घेतले. जवळ जवळ 150 सॅम्पल्स त्यांनी घेतलेले आसा आनी ते फुडें रिजल्टाक धाडलेले आसा. तांकां एसेन्शियल फूड प्रोवायड केल्ले गेलेले आसा. म्हयन्याभराचे तेंचे जे रेशन आसा ते तांकां दिल्लेले गेलेले आसा. आनी जस्ट नाव आत्तां एक खबर येयल्या की सांखळे बंदरवाडा हांगासर एक पेशंट गावला
सो तो आता सील केलेलो आसा सांखळे. सो टोटल सांखळे आता 7 केसीस आसा आणि मोस्ट प्रोबेबली जर केस वाडल्यो जाल्यार आयज सांचे लेट किंवा राती पर्यंत ऑर्डर येऊ शकता की कंटेनमेंट झोन जावपाची शक्यता आसा. अजून पर्यंत तो जावंक ना. ऑथॉरिटीज कडेन उलोवप जाल्लेलें आसा माझे. त्यांनी सांगला की आम्ही अप्लाय केला, लेट देम डिक्लेअर की कंटेनमेंट झोन जातले का ना. कंटेनमेंट झोनाची एरिया किती असतली? ज्या जागेर पेशंट चढ गेला तो जागा जो आसा ती कंटेनमेंट झोनान ते डिक्लेअर करतात. सध्या तरी मुजावर वाड्यार एक आसा, मंदर वाड्यार एक आसा, वरची आळीन एक आसा आणि बाकीच्या कडे 2 पेशंट गावलेले आसा आणि साळ मधल्या वाड्यार सध्या 2 पेशंट गावलेले आसा. टेस्ट रिझल्ट मायट बी आयज राती लेट पर्यंत कळोवंक शकता आमकां साळान जे काढल्या त्यांचे. या थँक्स विनायक. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्याक. बट हांव आतां वास्को आतां, कारण वास्कोची अपडेट म्हाका दिसता एवरी डे इट इज इम्पॉर्टंट. विक्रम आसा आमचे बरोबर वास्को सावन. आनीक म्हाका दिसता वास्को आय थिंक द ट्रेंड कंटिन्यूस. विक्रम, कितें आयकूं येता? सर तुम्ही सांगिल्ल्या भशेन आता सद्याक तो ट्रेंड इज कंटिन्युईंग आणि हांगा एक मुख्य गजाल म्हणटा ती आता पयलीं आमी आशिल्ले की रेजिडेंट पॉझिटिव्ह जाताले, आता आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्या. जो बारीक आमकां सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मेळटालो, म्हणजे आयज तुजे वाड्यार कितले आहा, ताजे वाड्यार कितले आहा, तोच स्वता पॉझिटिव्ह अशें जावपाक लागल्या. आयज सर एक कावन्सिलर पॉझिटिव्ह जालो, 2-3 लोक गेल्ले टेस्टिंगेक, एकटो पॉझिटिव्ह जालो, एकलो कावन्सिलर नेगेटिव्ह जालो, पूण एक म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटाचो स्टाफ पॉझिटिव्ह जालो सर. सो हाका लागून कितें जालां की म्युन्सिपालिटी जेन्ना स्टाफ पॉझिटिव्ह जाता, तो कावन्सिलर जे आसता ते फक्त केन्ना मिटिंगेक वता जावं थंय वचून बसता, लोकांची कामां करता, पूण जी जनरल म्युन्सिपालिटी आसता तातूंत जे स्टाफ आसता दे आर प्रेझेंट ऑल द टायम आनी तांचें काम सगळ्यांचे दे आर अटेंडिंग टू ऑल द वर्क. सो ताका लागून जेन्ना स्टाफ पॉझिटिव्ह जाता तेन्ना लोकांच्या मनान एक बरो भंय निर्माण जाता. जो कारभार आसता म्युन्सिपालिटीचो तोय इफेक्ट जाता आनी हाका लागून सर एक बारीक भंय पडला. पूण एक बरी न्यूज अशी आसा की जे जुवारी नगर आमी जितले उलयताले की चिंता जाताली, काल सुमार थंय 15 ते 20 लोकांची सॅम्पलां काडली. जे कोण इन्फेक्ट जाल्ले तांचे शेजाऱ्यांचे फॅमिलीची सॅम्पलां जी काडलेली, सद्याक तरी देवाचे दयेन थंय सगळे ऑल हॅव टेस्टेड नेगेटिव्ह. सो देर इज मातशें एक फियर मातसो कमी जाला. काल सांकवाळ पंचायतीन एक इमिजिएटली स्टेपूय घेवन थंय लॉकडावन करपाचें येवजिल्लें. ते लॉकडावनाक एक नॉर्मल बरोसो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. पूण बरी न्यूज ही आसा की सद्याक थंय तरी इन्फेक्शन अजुनूय स्प्रेड जावंक ना, बिकॉज इट इज अ व्हेरी बिग एरिया आनी थंय जरी इन्फेक्शन स्प्रेड जातालें जाल्यार इट वॉज द कॉज ऑफ कन्सर्न. सो थंय सद्याक नेगेटिव्ह आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती जे बारीक बारीक जागे जशे चिखले पंचायत आहा थंय केस्यो 29-30 जावपाक लागल्या. आनी आतां जेन्ना आमी आयकता की वेगळ्या वाड्याचेर अशे अमके एक 2 केसी मेळ्यो, 4 केसी मेळ्यो, थंय मायक्रो कंटेनमेंट झोन करता, तेन्ना ही जी पंचायत आसा हांच्यांनी कितलेशेच फावट तांच्यांनी सांगलें की आमकां लॉकडावन करपाक चान्स दी, आमकां पंचायत बिल्डींग बंद करपा खातीर एक 8 दीस चान्स दी, पूण ताका अजुनूय कांय रिस्पॉन्स मेळना. सो तांचे जे पंचायत जे मेंबर आसा तांच्या मनान खंय तरी अशें दिसता की बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ वास्को वेदर वी आर बीइंग अवॉइडेड. म्हणजे फॉर वास्को कितले केस जावं तांकां नॉर्मल, म्हणजे दुसऱ्या गांवांत जेन्ना 4 केसी जाता लोकांक भंय दिसता, पूण वास्कोन 1000 सुद्दां जायत जाल्यार कांय न्ही ते वास्को ते अशें एखादी गव्हर्मेंटाच्या मनान आसा काय कितें काय आमकां कित्याक ते अशें कंटेनमेंट झोन करपाक दिना, हो एक प्रश्न पडला. आनी बाकीचे जे सिच्युएशन सद्याक आसा सगळ्या वाठारांनी 1-2 अशी केस्यो सद्याक मेळपाक लागल्या. न्यू वाड्यान काल 6 केस्यो मेळ्ळ्यो इन द स्पॅन ऑफ 3 दिसांनी 6 केस्यो मेळ्ळ्यो. सो सद्याक सर आतां केस्यो मेळटा पूण पॅनीक बी आसा, पूण आतां पीपल आर गेटिंग यूज टू इट. सो सद्याक दिस इज अ सिच्युएशन. आनी एक गजाल म्हणटा ती एक फॉरेन आतां क्रूज शीप एक येवपाची आसा. इट विल ब्रिंग अराउंड 473 स्ट्रँडेड गोवन सीफेरर. गेल्या फावट जेन्ना एक बोट आयिल्ली तेन्ना 1,500 लोक आयिल्ले गोवन सीफेरर, तांकां इमिजिएटली एका दिसान टेस्ट करून नेगेटिव्ह म्हणून कळटकच तांकां सगळ्यांक रिलीज केल्लो. सो आनीक आतां एक गोवन सीफेररांची बोट 475 पॅसेंजर्स घेवन ते येवपाची आसा. सोमार ती बोट लागतली. सो सद्याक तरी ही परिस्थिती वास्कोन आसा. या थँक्स अ लॉट विक्रम. परत येता गरज पडलेल्या तुझ्या म्हऱ्याक. बट हांव आतां वता म्हापशां, कारण म्हापशां एक आनीक एरिया जंय परत असो भंय दिसतालो एक केस मेळटगीर गंगानगराक की कितें आसतलें, स्प्रेड जातलो काय कितें. बट म्हापशेची ग्रावंड रियलिटी समजून घेवया. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर म्हापशां सावन. फट्टे, कितें आयकूं येता, तूं ऑथॉरिटी कडेन उलयता, सो अपडेट कितें म्हापशेची आनी एक्चुअल ग्रावंड रियलिटी कितें आसा? प्रमोद, आतां मेरेन 8 केसी म्हापशान जाल्ली आसा. गंगानगरान सध्या 6 जाल्या. आयज एक, काल मेरेन 5 आसले, आयज एक वाडल्या 6 जाले. आनी त्याचे 15 दिसा पयलीं एकता नगरान 2 आसल्यो, त्यो नेगेटिव्ह जाल्ल्यो आसा. आनी
गंगानगराची सगळी एरिया जी आहा एकता नगरा कडल्यान फुडल्यान मागीर घाटेश्वर नगरा कडल्यान भितर वचपाची जावं सारस्वत विद्यालया कडल्यान भितर सगळे रोड सगळे सील केल्ले आसा. कोणाक भायर भितर वचपाकूय दिनात. दुसरे म्युन्सिपालिटीनूय बरें प्रिकॉशन घेतला की जे कितें तांकां जाय ते हेल्प बीन तसो केल्लो आसा. पूण आतां जाला कितें जे सुरळीत जाल्ले 2 केसी मेळ्ळ्या उपरांत जे सुरळीत जाल्ले ते मागीर परतून झप करून एक केस जाली त्याच्या उपरांत त्याच्या फॅमिलीची परत 3 जाले. शेजारची एक जाली ती परत त्याच शेजाऱ्याच्या त्याच्या रिलेटिव्ह आयज आनी एक जाली. हे हितून मातसो भंय कसो जाल्लो आसा. दुसरी म्हापसा म्युन्सिपालिटीन एक बरी इनिशिएटीव घेतल्या की आयजूच तेंच्यांनी लॉन्च केला की जे प्रतिकार शक्ती जी टॅबलेट्स आसा ते आयज तेंच्यांनी आमदार चेअरपर्सन यांच्यांनी म्युन्सिपालिटीन लॉन्च केल्या आणि ते सगळ्या फूल म्हापशाच्या सगळ्या प्रत्येक घरान दितले. तशेंच मार्केटान कोण येता तांकां दितले. बाकीचे गव्हर्नमेंट कोण मशिनरी आहा तांकां सगळ्यांक दितले. ही एक तेंच्यांनी हे घेतलेली आसा. त्याच बरोबर म्हापशा बरोबरूच म्हापशाच्यान चड 5-6 किलोमिटराक नासनोड्या त्या नासनोड्या एक पुलीस कॉन्स्टेबल आसा. तो पुलीस कॉन्स्टेबल एक पॉझिटिव्ह जाला आणि त्याचे फॅमिलीक टेस्ट केल्या ते नेगेटिव्ह जाल्या. इतले हे आसा आणि सध्या आता म्युन्सिपालिटीन बीन सगळे हे घेतलेले आसा. या फट्टे थँक्स अ लॉट. कारण म्हापसा इज वन सिटी जंय परत जशें जुवारी नगर मागीर गंगानगर हांगा सगळ्यांच्यो नदरो आशिल्ल्यो. कॅनॉट बी रिलॅक्स्ड एज ऑफ नाव कारण टेस्टिंगाची जी स्केल आसा ती सद्याक इमिजिएट कॉन्टॅक्टाकच ट्रेसिंग चल्ल्या. सो इट इज टू अर्ली टू बी रिलॅक्स्ड. बट आय थिंक इनिशियल रिपोर्ट्स आर क्वायट ओके. सो बट वी कॅनॉट बी रिलॅक्स्ड. हांव इतलें सांगता. नेक्स्ट हांव वता मडगांव. सावयो डायस आसा आमचे बरोबर. सावयो कितें आहा साश्टीतली अपडेट आज बिकॉज केसी वाडत आशिल्ल्यो लोक वॉलंटरी लॉकडावन करत आशिल्ले प्लस काल जी तुवें एक इम्पॉर्टंट अपडेट दिली की ओल्ड एज होम आनी तातूंतली सगळ्यांची टेस्टिंग जाल्लें. सो वॉट आर यू हियरींग? सर आमच्या सालसेटीन कुडतरी सर आतां सगळ्या परस चड कोविड पेशंट मेळ्ळ्यात आणि थिंगा एक कंटेनमेंट झोन केला. सो आयज सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान थिंगा एक अवेरनेस प्रोग्राम केलो फॉर पंचायत एंड एज वेल एज फॉर सोशल वर्कर्स. सो तेन्ना पंचायतीन आपलें जें कितें काम केलां तें सांगलें आनी तशें तेणी आतां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक रिक्वेस्ट केला जरी तर तांकां कोविड सेंटर जर कुडतरी ओपन करपा जाय जाल्यार ते रेडी आहा म्हणून. देर आर सम प्लेसीस तेणी हें केल्या. सो दे आर रेडी टू हॅव कोविड सेंटर्स. ते कितें म्हणटा जर आमचे पेशंट आमचे बोगले वयले आमकां तें कितें हेल्प करूं मेळटलो कित्याक थोडे पेशंट आहा ते म्हणटा पोंडा वयले आनी कोण शिरोडा वयले. सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. So they are ready to open a COVID center in their own area. Second, आम्ही काल सांगलेलं की कुंकोली एरियन जे होम फॉर द एज इन्स्टिट्यूट आहा तेतून लोकांक जी मेड काम करताली ती पॉझिटिव्ह मेळून एक इश्यू जालो सर. पूण एक आयज आयकूं येयलें की जी मेड पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या ती मंडे सावन खंय कामाक येवंक ना. सो मंडे सावन कामाक येवंक ना देर वॉज नो ट्रान्समिशन आणि ताका लागून आयज जे पट टेस्ट केले ते वर अराउंड 32 इनमेट्स प्लस द स्टाफ तांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह मेळ्ळा. इट इज अ गुड न्यूज. कित्याक एक फियर आसलो की कित्याक ते चडशे ओल्ड तांकां ती तितली इम्युनिटी आसपना रेजिस्टन्स आसपना आनी गोडे विक्टिम्स ऑफ कोविड. तर तशेंच आतां तेणी आमचो जो कुंकोलीचो MLA आहा तेणी जायते कडेन जिंगा ते हें जालें थिंगा सॅनिटेशन बी हें चालू केलो आहा. सो देर इज ऑल्सो दिस थिंग फ्रॉम द कुंकोली म्युन्सिपालिटी दॅट द लॉकडावन वील कंटिन्यू टील नेक्स्ट संडे. या थँक्स लॉट. म्हाका दिसता आज खूब जाणांनी बरी गजाली सांगल्यात. देर आर लॉट मेनी गुड न्यूज ऑल्दो द नंबर इज इन्क्रिजींग. महेशान सुरवातीक सांगलें की नंबर जरी वाडलो तरी सिम्टोमॅटीक 85 आसात आनी तातूंतले ICU भितर खूब कमी आहात. 8 ते 9 जाणांचेरच लक्ष दवरून आहात. बाकीच्यांक सिम्टम्स आसात, मायल्ड सिम्टम्स आसात बट वरिसम सिम्टम्स नात. आनी त्या बरोबर जुवारी नगराचे रिपोर्ट बरे तातूंत हे जाले नेगेटिव्ह जावपाक लागले. गंगानगरी इमिजिएट आनी तूं भितर चिंता आसा बट स्प्रेड अजून तितल्या व्हडल्या प्रमाणाक दिसना. आनी मेन जें टेन्शन आशिल्लें जें कालच्यान म्हाका दिसता सगळ्यांची नजर आशिल्ली ती कुंकोळेचे ओल्ड एज होम. थंय बी सगळे रिपोर्ट्स नेगेटिव्ह आयल्यात. सो आय थिंक quite a good weekend, not a bad weekend to say.
हांव मयूर नायका मरे वता कुडचड्यार. मयूर अपडेट कितें आयची? प्रमोद, एक बरी कल्पना हांगा कळलेली आसा म्हळ्यार आज काल आनी आज हांगा एकूय सॅम्पल काडना कोणाले, कोणूच अजून मेळना एक कोरोना कोणा जाला अशें म्हणून कोणा अजून कांय सॅम्पल हे व्हेलना. तशेंच सोल्डा वाठारांत जो 3 दिसांचो लॉकडावन तेणी आज पंचायतीन म्हाका सांगलां कितें मनशान देता म्हणून त्या प्रमाणे तेणी सोसायटीन करपाचें आपली मीटिंग केल्लें आसा. तशेंच सगळे नाक्या नाक्यांनी पुलीस हांगा रावले आसात वाटेर वाटेर. म्हळ्यार कोणूय कितें मेळटा तशें मास्क घालनाचें भोंवता आनी कशें भोंवना तेंचेर लक्ष दिवपाचें थरयल्लें आसा. म्हणजे एक बरी गजाल अशी निर्माण जाल्ली आसा हांगा, कित्याक खंयच एक केस हांगा सॅम्पल्स मेळना म्हळ्यार कोणाकच पॅनीक जावपाची गरज ना. ह्या एरिये भितर सगळे बरे तरेन आसा अशें. या थँक्स अ लॉट मयूर. आय थिंक दीस विकेंड इज रियली टर्निंग आउट टू बी गूड. आतां पॉझिटिव्ह म्हणपाचें बंद केलां. टर्निंग आउट टू बी हांव पयलीं पॉझिटिव्ह म्हणटालो, बट पॉझिटिव्ह हो शब्द वापरलो की भंय दिसता. सो इट इज टर्निंग आउट टू बी गूड. नायस दीस थिंग. हांव लास्ट वता, बट इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टींग अपडेट. वी आर फ्रॉम कोवीड वी आर मुवींग टू क्रायम. आणि मुकेश कुमार आसा आमचे बरोबर विथ अ ब्रेकिंग अपडेट वीच इज व्हेरी इंट्रस्टींग ब्रेकिंग अपडेट. मुकेश, go ahead, tell us what you have found out and let Goa hear what is the breaking as far as crime is concerned. Pramod, one raid is going on right now at Anjuna Panchayat area. And according to sources, as raid is going on, so nobody is able to talk to you officially. But according to my sources, more than 3 members of Anjuna Panchayat have threatened one local restaurant owner. They were asking for some bribe and threatening if don't give the bribe money, then his license will be cancelled. As if all of us know that restaurant business was closed for so many months, so it is starting slowly. And that restaurant is on private place and it has just started the operations. But the punch members were threatening that if you give some amount is not disclosed yet. But there was demand of some amount. Otherwise, there were threats that license will be cancelled. So that restaurant owner approached ACB and ACB laid a trap. And that one main punch member, there are more than one accused, but the one main punch member who was leading that team of extortionists, you can say, has been caught. And the bribe amount, according to my sources, when he was taking, he has been caught red-handed. Raid is still going on. So what you are telling me, just to get the facts clear, Anti-Corruption Bureau has raided a restaurant in Anjuna, and not they have restaurant, the panchayat premise somewhere. They have raided the panchayat premises, and they have apprehended one senior punch member red-handed while accepting bribe. Yes, Pramod. And the raid has started from the panchayat premise. According to my sources, official confirmation is yet to come, but now it has moved to the residence of that punch member. And there are, according to my sources, there are 3 accused. All of 3 were pressurizing that restaurant owner to give the bribe money. And the team, there are 2-3 teams have been made. They are raiding residence of all those accused punch members. So raid is going on. We are hopeful that in another 1 hour we'll get the details, at least preliminary details, that what is going on. But it is confirmed that one punch member has been caught red-handed while accepting the bribe amount. Well executive, thanks a lot मुकेश. हांव इतल्याचेर थांबता. अख्खी गोंयचें चित्र आमी तुमकां सांगलां. द स्प्रेड रायट नाव इज अक्रॉस गोवा. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक सुद्दां मान्य करचें पडलें की कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणून. दुसरी गजाल जी आसा ती विनायकान सांगिल्ली ती की दिवचली सारके वाठारां भितर कोण तरी फेक न्यूज स्प्रेड करता. आनी खूब फावटी आमी भयंकर म्हाका मेसेजी येत आसतात की प्रुडंटाचें नांव वापरून करता म्हण. म्हाका अजून पर्यंत कळना अशी फेक न्यूज स्प्रेड करून, पॅनीक स्प्रेड करून कोणाक कितें मेळटा तें. हांव त्या खातीर 2 गजाली सदांच सांगता. पयली म्हळ्यार फेक न्यूज स्प्रेड करनाकात.
दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हळ्यार जर तुमकां चुकून तुमचे WhatsAppचेर आयली जाल्यार ती मुखार तरी फॉरवर्ड करनाकात. आनी हांव हें परत परत सांगता की आमची ऑफिशियल फेसबूक आसा, ट्विटर हँडल आसा, ॲप आसा. आमची ॲप जर डावनलोड केल्यार तुमकां ब्रेकिंग न्यूज डायरेक्ट तुमच्या मोबायलाचेर येतली. सो प्लीज आमची डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सांचेर व्हेरीफाय करात. दे आर जस्ट अ क्लिक अवे. WhatsAppचेर आयले म्हूण कितेंय फॉरवर्ड करत रावनाका, तातूंतल्यान अननेसेसरी पॅनीक तयार जाता. आय थिंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग जी आमी इग्नोर करपाक शकना. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान ही गजाल सिरियसली घेवपाची गरज आसा. आनी तिसरो मुद्दो जाचे वेल्यान हांवें सुरवात केल्ली, सरकारान ब्रिफिंग्स कित्याक बंद केली, म्हाका दिसता हाजें उत्तर प्रत्येकाक जाय आसतलें. ज्या टायमार स्प्रेड वाडपाक लागला, ज्या टायमार मल्टिपल कंटेनमेंट झोन्स आनी मायक्रो कंटेनमेंट झोन जावपाक लागल्यात, अशे वेळाचेर सरकारान ब्रिफिंग्स कित्याक बंद केली. फक्त रातीन एक बुलेटीन इशू केलो की सरकाराची जबाबदारी सोंपली अशी प्रशासनाक दिसता काय कितें? हो प्रश्न विचारता आनी थांबता. हॅव अ सेफ विकेंड. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.